Damião, 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 येशीच आहे. अरे एक सांगू, रिचार्डाक तियात्र आनी लॉरीक तियात्र केदो आतां मातशें सांगशी तूं म्हाका कित्याक रिचार्डाक गेलो आनी लॉरीक तियात्र आं बरें हांव ओगी रावता मातशें सांग. बरें बरें सांगता तुकाय सांगता आनी लोकांकूय सांगता जाल्यार तुमी सगळीं आयकाय. लॉरी ट्रावासो हे गेलो तियात्र बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हणून बरो लोकांनी वाखाणला आनी ताचें नांव जावन आसा काळजांतलीं फुलां. हो तियात्र तुमकां मडगांव चोवपा मेळटलो 17 तारखेर सकाळच्या 10:30 वाजता. तेच भाशेन कॉमेडियन रिचर्ड हाचो तियात्र मायचें करून गोठ्ठन सासूमांयक खावयता मोठ्ठन हो तियात्र तुमकां पळोवंक मेळटलो ह्या म्हयन्याचे 16 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता. आनी हे दोनी तियात्र बऱ्यांतले बरे म्हणून आख्याच लोकांनी पाचारलेले आसात. कोणाकूय चुकला जाल्यार बेगीनूच येवची, तिकेट काडची आनी आपली बसका शेदूर करून दवरची म्हणजे आपली तिकेट काडून हो तियात्र पळोवंक येवचो म्हणून मागता. कित्याक दोनूय बरे तियात्र म्हणून आख्ख्या लोकांनी पाचारलेले आसात. आनी 18 तारीख पासून हे हॉल रवींद्र भवन हॉल बंद जावपाचें आसा. कांय कारणाक लागून म्हणजे त्या हॉलाचें काम करपाचें आसत. 1 ते 1.5 म्हयनो पासून तें हॉल बंद आसतलें. देखून सजमता तुमी कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र 16 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता तियात्र पळोवंक येतले. आनी लॉरी ट्रावासो हाचोय तियात्र 17 तारखेर सकाळच्या 10:30 वाजता तुमी तियात्र पळोवंक येतले म्हणून आदींच फुडें तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुकाय देव बरें करूं. तुमी म्हाका उगडास केलो आनी तुका लागून ह्या लोकांक हांव सांगपा पावलो. थँक्यू.